म्हणजे कित्याक सगळे आमचे पंच सदस्य आणि सगळे तरुण आणि दोतोरान सांगण्यासारखे वेगळे उर्जा हांगाच देशभरात आयज वेगळे तरेची उर्जा आणि राम मंदिराचे उद्घाटन जे प्राण प्रतिष्ठान 22 तारखेर आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जावपाचे आसा। आमी सगळी तेजी वाट पळयता म्हणून आयज आजोबा देवस्थानात व्हडलो कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो आसा 22 तारखेक। आणि त्याच बरोबर म्हाका दिसता की प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक आपली भावना प्रत्येक आपल्या माध्यमांतल्यान व्यक्त करपाचो प्रयत्न तुमचो आसा। आणि आयज हांव पळयतालो होंडा प्रत्येक घरोघरी प्रत्येकानी आपल्या घराचेर बावटो लायल्लो आसा। आनी कित्याक असले गोष्टीचे भावीक जो आसा जो भक्त जो आसा रामाचो जो भक्त आसा आणि म्हाका दिसता की तो आपल्या वेगवेगळ्या तरेन आपल्या घरान आणि आमच्या गांवांत आमी पळयता की वेगळ्या तरेन लोक आपली भावना व्यक्त करता। हांव इतलेंच तुमकां सगळ्यांक सांगूं शकता की आमच्या सत्तरीन एक वेगळ्या तरेचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा। आयज हळदी कुंकूम चालू आसा, थंय बी आमी बावटे आनी ते सगळे दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा। आमचे तरुण हांव मागता देवा कडेन इतलेंच की देवाचो आशिर्वाद आणि हे प्राण प्रतिष्ठान जाले नंतर एक वेगळ्या तरेची उर्जा आणि वेगळ्या तरेचें परिवर्तन आमच्या सत्तरीन आनी फुडें जावची। आमच्या लोकांक जे कितें मनान आहा तेणी तो देवानी ते आशिर्वाद आणि वेगळ्या तरेचे आशिर्वाद लोकांक आमचे दिवचे। आमचो लोक ह्या तरेचो लोक हा जो कश्ट करपी लोक हा। सत्तरीन लोकांनी कश्ट करून आपल्या भुरग्यांक शिकयल्या आणि ह्या शिक्षण जे भुरग्यांक तुमी कश्ट करून जे वयर काडले आमचे कार्यकर्ते बी एक कश्ट करून वयर सरले। आमचो सालेलीचो आमचो लिडर हांगा आसा। आयज सालेली बी तेंची एक उमेद आहा की सालेलीचें एक वेगळ्या तरेचें परिवर्तन जे इतल्या वर्सां जावंक ना थंय त्या लोकांचे प्रत्येक घरोघरी परिवर्तन करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय। म्हणूनच आयज सगळ्या मळाचेर आयज राम देवताचो आमी वाट पळयता की 22 तारखेक प्राण प्रतिष्ठान जातले। हांवें शब्द जो दिला कोणाक जर दिसतलें की मुद्दम कितेंय घोशणा केला आमी ऑलरेडी तयारी केल्ली आसा। फेब्रुवारीच्या म्हयन्याच्यान आमी 15,000 लोक आमचे सत्तरी तालुका आनी उसगांवच्यान आमी अयोध्या धाडपाचें काम आमी चालू करतले आणि लोकांचे लिस्ट वॉर्ड वायज आमी ते घेतले। वंदे भारत ट्रेन पासून सगळे तरेतरेचे हांवें योजना केल्ली आसा। म्हाजो बरो मित्र थंय उपमुख्यमंत्री आहा तेजे कडेन चर्चा केल्या आणि व्यवस्थित आमच्या कार्यकर्त्या बरोबर आमची सगळी महिला सगळे दादले युवा कोण वचूंक सोदता बऱ्यापैकी अरेंजमेंट आमी करून आमच्या लोकांक फुडले 3 वर्सां हो 15,000चो आंकडो पर्यंत आमी पावतले। आणि ह्या वर्साच्यान दर आठवड्यान आमी एक ग्रूप धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आयज आमी एक कित्याक करता आमी शिर्डी आमचे लोक केन्ना गांवा भायर वचूंक नासलेले आमची महिला आयज शिर्डी बी पावन आयली पंढरपूर बी पावन आयले। अशें ना 28,000 लोक बिचोली साखळी मये म्हाका दिसता शिवोली वाळपय परये आमी ह्या 7 मतदारसंघांतल्यान लोकांक धाडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आणि यशस्वी ते जाले। देवाचो कृपा आशिल्ली देवाचो आशिर्वाद आसलो। पण आयज बी हो कार्यक्रम जो व्हडलो कार्यक्रम जो जावपाचो आसा आयज 22 तारखेक देशाचे प्रधानमंत्री तेंचे खातीरूच हे आयज आमचे जे स्वप्न आशिल्ले ते आयज साकार जाता। आनी म्हणूनच आमकां आयज मंदिराची स्वच्छता आसूं काय कितें आमच्या लोकांनी एक वेगळ्या तरेची भावना व्यक्त करून ते काम केल्लें आसा। आणि तुमचे बरोबर हांव सदां आसा आणि आमकां वेगळ्या तरेन आमचो मतदारसंघ फुडें व्हरूंक जाय। हो कार्यक्रम जाल्या नंतर 28 तारखेक बी व्हडलो कार्यक्रम आहा तुमकां आयले आसतले ऑलरेडी म्हायती। ते कार्यक्रम बी यशस्वी आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। ॲक्च्युली ते आमी हेमा मालिनीक तेन्ना सांगलेले की राम अवताराचेर वेगळ्या तरेचे एक कार्यक्रम करपाक तेन्ना 28 तारखेक ती कितें करता आमी चर्चा आमची चालू आहा ती येतली। पण सत्तरीचे जनतेक हांव इतलेंच सांगूंक सोदता सगळ्यांनी आमी एकत्र हो कार्यक्रम आमी 22 तारखेक साजरो करुया। सत्तरीच्या भुरग्यांनी इतले सुंदर रांगोळी घातल्या आमचे हांगाच आणि आमी बी वाळपय आनी उसगांव घातल्या खोताड्याचे आमी काल ठाण्यान बी बरो कार्यक्रम जालो। आमी सगळ्यांक विनंती करता जे कोण आयज सकाळचो प्रोग्राम आसतलोच पूण त्याच बरोबर आमचे सगळे पंच सदस्य महिला मंडळाचे अध्यक्षाक आमी हांगा आपयतले फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल। ते नंतर मागीर चडशे कार्यक्रम ना फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूलान आमी कितें व्हडलो कार्यक्रम ठरयला म्हणजे तुमकां घेवन करपाचो ठरयला। जे काल जे घडलें तेच फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आणि योग्य तरेन ते आमी फुडें व्हरतले। चड वेळ न घेता हांव आभार व्यक्त करता म्हाका संदी दिली हांगा उलोवपाक। आणि एकूच दिसून येता की ह्या तरेची रांगोळी आमी घातल्या आणि हे आमच्याच सत्तरीच्या भुरग्यांनी घातलेलें आसा। म्हणून खरेंच ही कला आणि हे जे टॅलंट जे आसा आमच्या भुरग्यां मदीं खूब टॅलंट आहा। त्या टॅलंटाचो पूर्णपणे उपयोग करून नाल्यार आमी भायरचे लोक हाडटा हांगा रांगोळी घालपाक पूण आमच्याच मतदारसंघांत तांकां आमी प्रोत्साहन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय। सगळी महिला तुमकां सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद आसचो। आमचे तरुण
कोणी निराश जाऊ नये. खुबशे गोष्टी पळयता वाचता कालच्यान काय लिस्ट आयला म्हणून निराश जाऊ नाका. सगळे जाग्यार पडटले. पण एकूच की देव म्हणटा न्हय तेजेर भक्ती आसूंकूच जाय. देव आसल्यार तेजे फुडें आनी कांय ना. कोणी व्हडलो मनीस समजू आपल्याक तो व्हडलो मनीस जायना. देवाची शक्ती म्हणटा तेजो आशिर्वाद आसूंकूच जाय. आनी हेच आमी वेगळे तरेचे एक व्हॅल्यू सिस्टम आमचे सत्तरीन पाळून आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करूया. इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें.